नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरब आमोणकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. दक्षिण गोंय भोंवपा खातीर आयिल्ल्या अहमदाबादच्या पर्यटक बायलेची कांय टॅक्सीकारांनी केली सतावणूक. आपल्याक आयिल्लो वायट अणभव बायलेन सोशल मिडियाचेर केलो शेअर. मोपा विमानतळाचेर भुताटकी आशिल्ल्याची वावडी पातळून गोंयची बदनामी करपाचें प्रकरण. दिल्लीच्या युट्यूबराक पडले म्हारग. मोपा मुलीशेन दिल्ली वचून केली ताका अटक. फुडलो तपास चालू. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे हस्तुकी करतले म्हजें घर येवजण लॉन्चिंग, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. कोडारच्या लोकांची भेट घेतल्या उपरांतूच IIT प्रकल्पाचेर उलयतलो, सांगता मंत्री आनी थळावो आमदार सुभाष शिरोडकार. मंत्री सुभाषाच्या भुमिकेचेर थळावे फुर्योज. वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाची दिल्या धमकी. पणजे आयोजीत केल्ल्या सेवा पखवाडा कार्यावळीक मंत्री तवडकर गैरहजर. प्रधानमंत्र्यान व्हर्च्युअल पद्दतीन केले संबोधन. बायलां आनी आदिवासीं खातीर येवजण्यांची केली घोशणा. म्हापशा गिरी कुमियावाडो वाठारांतल्या एका बंगल्याक लागलो उजो. 5 लाखाची मालमत्ता उज्यान लासून जाली काबार. जाल्यार 10 लाखांची मालमत्ता वाटोवपाक उजो पालोवपी दळाक आयले येस. आनी आतां खबरो विस्तारांत. टॅक्सीकारांचो धंदो पर्यटकांचेर निबून आसा आनी ताका लागून गोंयां येवपी टॅक्सीकारांक बरी सेवा दिवप हें दर एका टॅक्सीकाराचें आनी गोंय सरकाराचें कर्तव्य जावन आसा. पूण हालींच अहमदाबादांतल्यान दक्षिण गोंयांत पर्यटना खातीर आयिल्ले एका बायलेक गोंयच्या टॅक्सी सेवेचो खूब वायट अणभव आयलो. हो अणभव तिणें सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान शेअर केलो. पळयात ही बायल पर्यटक गोंयच्या टॅक्सी सेवे विशीं नेमकें कितें उलयल्या ती. कांय दिसा पयलीं दक्षिण गोंयची भोंवडी करपाक आयिल्ले अहमदाबादाचे एके पर्यटक बायलेक गोंयच्या टॅक्सी सेवेचो खूपच वायट अनुभव आयलो. ज्या जाग्यार 500 ते 800 रुपया घेवपाचे त्या जाग्यार 3,500 ते 4,000 रुपयाची टॅक्सीकार मागणी करतात. दुसऱ्या टॅक्सीकाराक आवयल्यार ताकाय आपल्याक घेवन वचपाक दिनात. ही कसली दादागिरी. टॅक्सीकारांचे हे दादागिरीक विटून निमाणे कडेन आपल्यान भर पावसात 3 बॅगां घेवन 5 ते 6 किलोमीटर चलत गेली. गोंयच्या टॅक्सीकारांची ही दादागिरी कितली योग्य आसा आनी पुलीस हे कशें कितें खपोवन घेतात काय म्हणून हे बायलेन सोशल मिडियाचेर आपलो अनुभव शेअर केला. ऐकात तेचे म्हणणे. हेलो एवरीवन, मैं अहमदाबाद से आई हूँ और मैंने नानू रिजॉर्ट में स्टे किया था. मेरी बुकिंग थी 11 से लेके 15 तक की और वहाँ पे बाहर कैब वालों की इतना गुंडागर्दी है. जहाँ का चार्ज 1800 सिर्फ होता है, 1800 to 1500 जहाँ का चार्ज होता है, वहाँ का चार्ज वो 3500 से लेके 400 तक कर रहे हैं. और जब वहाँ पे आप किसी ऑनलाइन बुकिंग या कोई कहीं से भी कुछ कैब बुलाओ, टैक्सी करो, तो वो उसके साथ इतना परेशान करते हैं. वहाँ के क्लाइंट्स को बहुत हैरेस करते हैं. हम एज अ टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आते हैं. हमारा 5 दिन का इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन लास्ट डे इन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी है. जब मेरी कैब आई, इन्होंने कैब को आगे नहीं जाने दिया, इन्होंने मुझे कैब में नहीं बैठने दिया. बारिश के टाइम पे मुझे अपना सारा लगेज लेके पैदल निकलना पड़ा है और मैं बिल्कुल भीग चुकी हूँ. और वहाँ से बहुत किलोमीटर आगे पैदल चल के आने के बाद फिर मैंने एक टैक्सी बुक करी और अब मैं अपने एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ. इतना पैथेटिक एक्सपीरियंस है मेरा. इसके पहले भी मैं गोवा आई हूँ, बट साउथ गोवा जैसा बुरा हाल कहीं का भी नहीं है. आप लोग भी अगर साउथ गोवा हो ना, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ज्यादा गुंडागर्दी है. और मुझे नहीं पता यहाँ की पुलिस क्या करती है. टूरिस्ट इतना परेशान हो रहे हैं, डायरेक्टली वो लोग टूरिस्ट को हैरेस करते हैं. मुझे वो पुलिस की धमकी दे रहे हैं कि मैडम आप आगे नहीं जा सकते हो, रुको, पहले पुलिस आएगी उसके बाद आप जाओगे. मैंने बोला मुझे कोई पुलिस रोक नहीं सकती है, और आपको ज्यादा है तो सीधे सम्मन भेजना मेरे घर पे, ठीक है. मेरी जान पहचान में भी IPS ऑफिसर्स हैं, मेरी फैमिली में भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, लेकिन मैंने ऐसे धमकाते हुए आज तक किसी को नहीं देखा. मैं इतनी जगह जा चुकी हूँ इंडिया में, मैं इतना ट्रैवल कर चुकी हूँ, लेकिन ये गोवा का मेरा इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है कैब की वजह से, जिसकी की कोई हद नहीं है. कल हम लोगों के साथ
3-4 लेडीज थी, आंटियां थी। उस टाइम पे भी इन लोगों ने इतना हमें हैरेस किया, पुलिस की धमकी दी, हम आपके साथ ऐसा तैसा कर देंगे, आपको जाने नहीं देंगे, पुलिस को आने दो, ये वो इतनी धमकी देते हैं। मतलब लिटरली आज तो रुला दिया उन लोगों ने मुझे। और मुझे अपना 3 लगेज, ट्रॉली बैग, ये सब लेके मैं 5 से 6 किलोमीटर तक आगे चल के आई हूँ। उसके बाद मैंने एक टैक्सी बुक करी है। और चार्जेस इनके इतने हाई है ना, मतलब लिटरली आपको बिल्कुल हेल्पलेस करके छोड़ते हैं। नानू रिजॉर्ट वाले भी कुछ नहीं करते इसमें, वो सिर्फ आके शांति शांति पैचअप कराने में लगे रहते हैं। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ अपलोड करून मोपा विमानतळाचेर भुताटकी आशिल्ल्याची वावडी पातळून विमानतळ तशेंच गोंयची बदनामी करपाचें प्रकरण दिल्लीच्या एका यूट्यूबराक बरेच म्हारग पडलें। ह्या प्रकरणात मोपा पुलिशेन दिल्ली वचून ह्या यूट्यूबराक अटक केली। पळयात पुराय बातमी। काही इन्फ्लुएन्सर्स व्ह्यूज मेळोवपा खातीर खंयच्या लेवलीचेर वचपाक शकतात हे तुमी चिंतपाकूय शकनात। गोंय हे पर्यटन राज्य आशिल्ल्या कारणान खुबशे इन्फ्लुएन्सर्स गोंया येवन व्हिडिओ काढून ते सोशल मिडियाचेर अपलोड करतात। काही दिसां भितर हे व्हिडिओ खूब खपतात आनी तांकां भरपूर प्रसिद्धी मेळटा। पूण हे इन्फ्लुएन्सर्स व्हिडिओन सांगतात त्यो सगळ्योच गजाली खऱ्यो असतात काय कितें? कांय गजाली चुकीच्योय आसूं येतात। गोंयचे बाबतींत खुबशे फावट अशें जालां। कितलेशेच फावटी गोंय सरकाराक कांय जाणांक कायदेशीर नोटीसी काडच्यो पडल्यो। आतांय तशेंच जाल्लें दिश्टी पडटा। गोंयच्या फामाद मोपा विमानतळा विशीं एका इन्फ्लुएन्सरान एक व्हिडिओ काडिल्लो। ह्या व्हिडिओन तो मोपा विमानतळाचेर भुताटकी आशिल्ल्याचें सांगता। ताच्याकूय फुडें वचून तो सांगता की दर बुधवारा मोपा विमानतळाचो रनवे आपुणूच खचता खंय। अशें कित्याक जाता ताचे फाटलें कारणूय तो सांगता। विमानतळ बांदला ते सुवातेर पयलीं मसणभूंय आशिल्ली खंय, ताका लागून भुताटकी जावप स्वाभावीक आशिल्ल्याचें तो म्हणटा। आतां विमानतळ बांदता म्हणटकीर ही भुताटकी शांत करपाक जाय, ताका लागून हे सुवातेर एका जोडप्याची बळी दिल्ल्याचो दावोय तो आपल्या व्हिडिओन करता। ताकाच लागून मोपा विमानतळाचेर भुताटकी आशिल्ल्याचो दावो हो इन्फ्लुएन्सर आपल्या व्हिडिओन करता। आता हे कितले खरे आनी कितले फट ते देवाकूच खबर। मात ह्या व्हिडिओक लागून गोंयचें नांव राष्ट्रीय पावंड्यार बदनाम जालें इतलें मात खरें। आता मोपा विमानतळा विशीं व्हिडिओ करपाचें प्रकरण ह्या दिल्लीच्या यूट्यूबराच्या बरेच आंगलट आयिल्ल्याचें दिसून येता। मोपा पुलिशेन ताका दिल्ली वचून अटक केल्या। हे विशीं फुडलो तपास सुरू आसा। गोवा एयरपोर्ट क्यों बदनाम है? वहाँ का जो ट्रैक है ना, जहाँ से प्लेन टेक ऑफ करते हैं, भाई इस लड़के के अकॉर्डिंग कहते कि वो जो ट्रैक है हर वेडनेसडे उसकी सर्विस होती है, क्योंकि हर वेडनेसडे वो जो ट्रैक होता है वो धंस जाता है नीचे अपने आप, हर वेडनेसडे, क्योंकि वो एक शमशान के ऊपर बना एयरपोर्ट है। अब इस चीज़ की पुष्टि कैसे हो कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल सही है या नहीं है? भाई वहाँ के जो पायलट थे ना, उन्होंने रात की एक फ़्लाइट थी जो दिल्ली से गोवा जाने वाली थी, वो इकलौती फ़्लाइट स्टार्ट होनी थी जो पायलट्स ने मना कर दिया कि हम नहीं उड़ाएंगे। और ये कहा जाता है जब वहाँ से फ़्लाइट उड़ती है तो सही में कोई औरत है जो वहाँ पर चलती दिखती है ट्रैक पे। और उस तांत्रिक ने ये बताया था जब तक यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर किसी कपल की बलि नहीं दी जाएगी ना, तब तक ये एयरपोर्ट शांत नहीं होगा। अच्छा। और वहां पर एक कपल की बलि दी गई थी। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। म्हजें घर येवजण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकी लॉन्च करतले। ह्या येवजणेचो गोंयच्या 50% लोकांक फायदो जातलो। 50 वर्सां पयलीं पुनर्वासना खातीर तांकां फ्लॅट दिल्ले तेवूय तांच्या नांवार करून दितले म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। ह्या सगळ्या येवजण्यांचो अधिसुचोवण्यो एक एक करून काडपाक लागिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आसा। महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातानूय ह्याच विशयाचेर उलोवप केलें। म्हजें घर ही स्कीम हांवें जेन्ना लॉन्च केल्या पयलीं तातूंतले प्रत्येक नोटिफिकेशन येवपाक लागलें। थंय पयलें आसतलें कोमुनदींतलें आयलें, 20 पॉयंटांतले आयले, गव्हर्मेंटांतले आयले। हे सगळे कायद्यान वेवस्थीत जाल्या उपरांत ताजे फॉर्म्स हे अवेलेबल करतले। आनी म्हजी घर योजना ही देशाच्या मानाची होम मिनिस्टर हांच्या हस्ते लॉन्च करतले। आनी लॉन्च केल्या उपरांत प्रत्येक ग्रामपंचायत लेवलाचेर लोकांक तेजो बेनिफीट, हांवें जशें म्हटलां तशें 50% लोकांक तेजो बेनिफीट जातलो। इकेंदी त्या रिहेबिलिटेशनच्या अंडर जे फ्लॅट्स दिल्ले तेन्ना 30 वर्सां पयलीं ते सुद्दां तेंच्या नांवार करून दितले। ते प्रत्येकाचें नोटिफिकेशन येयला, येवपाचें आहा, ते सगळें करून फॉर्म आनी हेचे सगळें फायनलायज करतले।
Honorable CM last time he had mentioned on the floor of the House that we are basically trying to regularize all the houses as far as the 20-point program. This 20-point program was a scheme in 1980s, which 100 square meters of land was allotted to the homeless people. So now what has happened? Some people are there, the original people are there. Some people may have sold it. So we are not going back into it. So whoever is holding the rights now, it will be regularized on their name. At the moment. And what about the ground plus one? No. So see, I think this will be the process which will be going through ROCA as far as the legality of the construction is concerned. कोडाळच्या लोकांचो IIT प्रकल्पाक विरोधूच आसा. फाटल्या कांय दिसा सावन कितलेशेच राजकी तशेंच समाज वावुरपी लोकांची भेट घेवन तांच्यांनी तेंको दिलो. मात मंत्री तशेंच थळावो आमदार सुभाष शिरोडकार तशेंच थळावे सरपंच आनी पंच वांगडी आजून मेरेन गांवांत येवंक ना. देखून थळाव्या लोकांनी नाराजी उक्तायली. मजगतीं कोडार वचून लोकांची भेट घेतलो म्हणून मंत्री सुभाषान सांगलें. आणि काय दिना तर वर्षा एक 5-4 कॉलमा दिता, एक माड दिता, एक काल दिता. रोकडे मुठ्ठे जाता गुंजोपा. सगळीकडे भोवन आता IIT प्रकल्प कोडार वाठारात हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा. हाका कोडारच्या थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. IIT प्रकल्प कोडार वाठारात हाडटा म्हूण कळटकीर कितलेशेच राजकी तशेंच समाज वावुरप्यांनी थळाव्यांक तेंको दीत ह्या प्रकल्पाक विरोध केलो. मात मंत्री तशेंच थळावो आमदार सुभाष शिरोडकार तशेंच थळावे सरपंच आनी पंच वांगडी आजून मेरेन गांवांत येवंक ना. गांवांत येवपाचें सोडूनच दियात. मिडिया कडेन IIT विशीं उलोवपाक लेगीत न्हयकारतात. देखून थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या. फाटलीं कितलींशींच वर्सां आमी मंत्री सुभाष शिरोडकाराक मतां मारतात, पूण संकश्टांत आसतना मंत्री गांवांत येवन सादी खबर घेना हें पळोवन वायट दिसता अशें लोक सांगतात. ताका लागून फुडल्या वेंचणुकींत मतदानाचेर बहिश्कार घालपाची शिटकावणी तांच्यांनी दिल्या. आणि काय दिना तर वर्षा एक 5-4 कॉलमा दिता, एक माड दिता, एक काल दिता. रोकडे मुठ्ठे जाता गुंजोपा. म्हाका तर लग्न 30 वर्सां जाली, तेकाच मतां मारल्या. आमगे फॅमिली हांगा आसा तितली तेका भाऊ 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 करून केन्नाच तेका दुसऱ्याक मत अशें मारूं ना. वोटिंग करचे ना. मजगतीं कोडार वचून लोकांची भेट घेतलो आनी उपरांतूच IITचेर भाष्य करतलो म्हूण मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें. भाऊ काल गोविंद गावडे कोडरा गेला आणि त्यांच्यानी कॉमेंट करपाचें ना. मागीर तुम्ही लोकां वांगडा आसतात. मागीर सांगता सगळें बरोबर सांगता. उठा सपोर्ट करता म्हणून सर तुम्ही सगळें आयकलां. म्हजी हाजे प्रमाणे सगळें आयकलां. सगळें लक्षांत घेवन कशें करपा जातलें. तुम्ही लोकांक मेळटले थंयच्या मेळटलो. लोकांचा सर विरोध आहा तेजेर. तेंचे कितें मत आहा, लोकांचें कितें मत आहा, लोकांचो सगळे विचार करून लोकां कडेन उलोवन सांगता. ओके. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सेवा पखवाडा उपक्रमा अंतर्गत गोंयासयत देशभर आयोजित केल्ल्या कार्यक्रमाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्हर्च्युअल पद्दतीन संबोधन केलें. त्यावेळार देशभरातली बायलां आनी आदिवासी समाजातल्या नागरिकां खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो जाहीर केल्यो. राजधानी पणजेंतूय सेवा पखवाडा कार्यावळ जाली. कला अकादमीत जाल्ले कार्यावळीक सरकारांतले मंत्री आनी आमदार हजर आशिल्ले. मात मंत्री तवडकार आनी दिगंबर कामत गैरहजर रावले. प्रधानमंत्री मोदी हांच्या वाडदिसाचे औचित्य साधून देशभर सेवा पखवाडा कार्यावळ जाली. कला अकादमीत जाल्ले कार्यावळीत मंत्री तवडकराच्या गैरहाजिरेचेर जायत्या जाणांनी अजाप उक्तायले. तवडकरान आपल्या मतदारसंघात कार्यावळ आयोजीत केल्ली काय वा ते बेजार आशिल्ल्यान हे कार्यावळीक येवंक ना हे विशीं आरतीपरती चर्चा सुरू आसा. मजगतीं हे विशीं प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक विचारल्यार तांणी सांगलें, तवडकरान आपल्या मतदारसंघात सेवा पखवाडा कार्यावळ आयोजीत केल्ल्यो खंय. सर तावडकर दिश्टी पडोंक ना आमकां. वयल्यान तो अटेंड करता मिनिस्टर वयल्यान. काणकोण सेवा पखवाड्याचो कार्यक्रम आसा आनी त्या कार्यक्रमाक भितर थंय मोठ्या प्रमाणात थंय म्हणजे पब्लीक आसात, कार्यकर्ते आसात, थंय कार्यक्रम आसात. त्याच बरोबर कुठ्ठाळे मोमीन गुदिनाचो कार्यक्रम आसा, थंय कार्यक्रम चलता. वाळपयीचो कार्यक्रम आसा. श्रीपाद नायक भाऊ आनी तुगेले विश्वजीत राणी थंय कार्यक्रम चलता. बरोबर कुसं काडटात तुमी खंय ना पण हो कालचो जो विशय जाला पळय तो मिटलो कितें आहा तो विशय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
म्हापशागिरी कुमियावाडो वाठारांतल्या एका बंगल्याक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुमार 5 लाखांची मालमत्ता उज्यान लासून काबार जाली, जाल्यार 10 लाखांची मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयले. ह्या घडणुके वेळार घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी. एसीक शॉर्ट सर्किट जावन ह्या बंगल्याक उजो लागपाची ही घडणूक घडली अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली. 10-20 मिनटांचेर आमच्या कंट्रोल रूमान कॉल येयली आमकां एक बंगल्याच्या वयले बेडरुमान आनी किचनान उदक पेटलां म्हणून. एड्रेस आमकां तेणी सांगलो नियर वालके हॉटेल, मोमले वाडो गेट. इमिडिएटली म्हापसा फायर स्टेशन आमची फायर फायटींग व्हेकल आहा वॉटर टेंडर, तितून आमी इमिडिएटली ते टर्न आउट केले. आमी टर्न आउट करून थंय कितें पळयलें, तो बंगलो आसा तेज्या वयर एक बेडरूम आनी किचन भितर तो उदक पेटलें म्हणून. इमिडिएटली आमचे आमी होस्टेल होल्स काडले, अंदरील केले आनी फायर फायटींग स्टार्ट केलें. आनी फायर जो आहा तो मातसो कंट्रोल करपाक ट्राय केलो. सेकेंड आमी आमचे जे होस्टेल होल्स आसा ते आमी अंदरील केले आनी तेचेर फायर फायटींग स्टार्ट केलें. विथ द हेल्प ऑफ होस्टेल होल्स डेलिव्हरी होत मागीर फायर जो आहा तो पयलीं कंट्रोल केलो. मागीर कंप्लीटली एक्सटिंग्विश आमी ते केलें. फायर फायटींग करता तेन्ना पयलें तेजे बेडरुमान जे थोडे तेजे कपडे, आलमारी, फ्रीज आनी किचनाचे युटेन्सिल्स ऑलमोस्ट तेजे लॉस केले घालून गेल्ले आहा. कॅज्युलिटी अशें ते कांय ना. सिलिंडर आसतलें एमटी आमी भायर ते काडले. कितें घर बंद आशिल्लें, रूम बंद आशिल्लो. रूम तो म्हणटा तेजी कोण जी ओनर आहा रावपाक ती म्हणटा तेन्ना कितें भायर सरलेली कॉज ऑफ द फायर म्हणटा आपूण एकदम सांगपाक नाका. म्हणटा सस्पेक्टेड म्हणटा वात नाजाल्यार शॉर्ट सर्कीट कितें तरी आसूं शकता म्हणून. पण ते कितें आहा ते आपल्या कन्सर्न ऑथॉरिटीचे रिपोर्ट घेतले तेन्ना ते कळटलें. आनी तेजी ओवरऑल जे ते लॉस जे तेणी आमकां 5 लाख रुपया लॉस ते सांगला. आनी फूल जी ओवरऑल जी ती प्रॉपर्टी आहा 10 ते 20 लाख रुपयाची प्रॉपर्टी तेजी ते गेली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें जाहीर केल्ल्या स्वस्थ नारी सशक्त परिवार ह्या मोहिमेचो राज्यांतल्या बायलांनी लाव घेवचो म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आवाहन केलें. गांवगिऱ्या वाठारांतली मुळावी भलायकी केंद्रां आनी सामाजीक भलायकी केंद्रांनी हो उपक्रम चालीक लायतले. ह्या उपक्रमा खाला बायलांक फुकट वखदी आनी भलायकी सेवा दितले म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हायती दिली. हातूंतलो नारी शक्ती हो खूब महत्वाचो कंपोनंट आशिल्लो आनी ह्या नारी शक्तीक धरून आयज ज्यो अनाउन्समेंट केल्यो आणि पुराय देशात आज जे प्रोग्राम लॉन्च केले, विशेष करून स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हो कॅम्पेन तांच्यांनी सुरवात केला. पुराय देशभर आज आम्ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हे कॅम्पेन सुरवात केला. गोंयांत वेगवेगळ्या PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगासर विशेष करून हे कॅम्प महिलांच्या खातीर आसतले. महिलांच्या रिलेटेड वेगवेगळी दुयेंतां हाच्या खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन आणि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट ही सगळी जी आसा ही या स्वस्थ नारी सशक्त परिवार वैज्ञानीक आणि संशोधक एकठांय आयिल्ले. परिशदेंत ध्रुवीय महासागर संशोधनातल्या ताज्या घडामोडींचेर सखोल चर्चा जाली. हवामान बदल, हिमविज्ञान, दर्यांतली पर्यावरण यंत्रणा, ध्रुवीय तंत्रगिन्यान ह्या विशयांचेर सहकार्य आणि गिन्यानाचो आदान प्रदान वाडोवप हो ह्या परिशदेचो हेत आशिल्लो. Obviously, what's really important for us to recognize is that the pace of change in Antarctica is accelerating. And that change means loss of ice, more rapid loss of ice, which of course means changes in sea level around the world, but it also means changes to ocean circulation, changes to atmospheric circulation, and the impacts of those changes on iconic Antarctic species such as penguins, but also further into the terrestrial environment, looking at nematodes and things that live in the soil. So the changes are quite impactful. They are more rapid than we expect. And it really is time to pay attention to what we might do about it and how we might respond and not just mitigate, but actually how we might now adapt to some of those changes that are inevitable. So SCAR is certainly involved in helping lead the scientific programs in the Antarctic and bring the 46 member nations of SCAR together to work collectively. But it's also equally involved in helping ensure that information, that research information is available for policymakers and for people to understand. The conference on polar science essentially was originally, the idea came to, have the network within the country, within India, actually to involve all young scientists as well as the middle level as well as senior scientists together to have potential collaborations among the institutions within the country, as well as to think about strategies and ideas for doing science in a better way.
I think that we do it every 2 years, and this has provided really more than 300 people are participating in it. And we also yesterday we had a very enthusiastic young project, Polar Scientist meeting. So this altogether actually provides an impetus to actually how, as the globe is changing and so is the polar regions, how will ultimately we will, how do we understand them better? गोंयांत गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर 25 वर्साच्या रोशन जप्रेल ह्या नेपाळी तरणाट्याक 3.5 लाखांच्या गांजे सयत कोलवाळ पुलिशेन अटक केली. हो तरणाटो मुंबय सावन गोंयांत गांजा विकपाक आयिल्लो अशी माहिती कोलवाळ पुलिशेन दिली. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. SGPDAच्या बसकेत सोपो शुल्क वाडोवपाक आमी खर विरोध केला. आमी शुल्क वाडोवपाक दिवचे नात. मार्केट आमचे सुवाधीन करचे, आमी ताची देखरेख करतले अशें सगळ्या नुस्तेकारांनी मागणी केल्ली. मात मार्केट आमचे सुवाधीन करपाक SGPDA तयार नाशिल्ल्याचे सावियो डिसिल्वाचें म्हणणें आसा. अजून मेरेन SGPDAन सोपो कंत्राटाची निविदा जारी करूंक ना अशें सावियो डिसिल्वा सांगता. SGPDAची मंगळारा बसका जाल्ली. तातूंत मार्केटाचें नितळसाण आनी शुल्क वाड हे 2 विशय चर्चेत आयिल्ले. एक क्लिनिंग ऑफ होलसेल मार्केट आनी दुसरें म्हणटा ते रेट वाडोवपाच्यो. सो हांवें जेन्ना चॅरमॅनानी मिटींग स्टार्ट केल्ली, हांवें पयलो क्वेश्चन हो घातलेलो तेन्ना हांवें रेज केलो कितें जे टेंडरूच जावंक ना जाल्यार आमी क्लिनिंगाचें कित्याक उलोवपाचें काय म्हणून. सो एवरी टायम आमकां हे बोटकारांक वो रांपोणकारांक जावं पोनेलकारांक हे सगळे फटोवपाक लागले. आपयता डिस्कशन करता तेजेर कांय जायना. सो हांवें विचारलें तेंचे कडेन टेंडर केन्ना जाता, कित्याक लास्ट टायम हे चॅरमॅनान म्हणलेलें बोटकारांक तेंचे इश्यूज आहा बोटकारांचे रेटी बद्दल, देखून आमी तो मातशें फाटीं येयला म्हणून. आतांय तेंच करूंक सोदता दिसता म्हाका ते. कित्याक हे टेंडर कालूय आमचे हे ग्रिवियन्सीस घेतल्या. लास्ट 1 वर्स जालें पळयता सेम ग्रिवियन्स पत्ते आपयता आनी हो टेंडर आहा तो मुखार दुखलोच आहा. 6 म्हयने कित्याक हिंगा रॅम्पेंट सारके हिंगा हे लूटमार चल्ल्या. सो तेचेर आमी विचारले आनी रेटीचेर आमी एग्री जाल्ला, डबल केल्या आनी ओराक ते 300 आहा तुवें 85 केल्या ओराक. सो हे बोटकारांक फायदा. आमी तेचेर टोटली आमी एग्री जावं ना आनी आमी करूंक दिवचें ना म्हूण तांकां सांगलें. येयल्ले पावटी कितें सांगता ते टेंडराचे हायकोर्ट ऑर्डर, इट इज अ ओपन टेंडर. सो ओपन टेंडर नो इश्यूज. तांकां कितें सांगलां एलिजिबिलिटी घाला, थिंगा एक क्लॉज घाल्या ते जे फिशरमॅनान घेवपाक जातले म्हूण. फिशरमॅनाक दिवपाक जाय हो टेंडर. हो आज होलसेल मार्केट बांदलेलो हो आमचे नुस्तेकारांक बांदला, गोंयकारांक, भायल्या ट्रेडर्सांक न्हू. सो हांगा ट्रेडर्सूय क्लेम करता. पूण हेचेर जे टेंडराचे तांकां सांगलें आमी इंट्रस्टेड आहात. सो आमी जाय जाणांक इंट्रस्ट आहा सोसायटीन. आमी सगळे एकठांय येवन फेडरेशन करून तांकां एक दिल्लें मेमोरंडम लास्ट इयर. तेजेरूय कांय ना. सो वी वर इंट्रस्टेड इन टेंडर टू क्लेम द टेंडर. सो तेजेर आमी आतां पळोवया केन्ना हो टेंडर जातलो. जे ट्रेडर्स जे येता भायल्यो 100 सुमार गाडी येता डेली. आमचे नुस्तेकार जे येता 2-3 येयल्या तांकां लुगार आसता. सो फर्स्ट प्रेफरन्स कोणाक दिवचें, गोंयकारांक. अशें करून हे लुगार बूक करून दवरता आनी मागीर तेंचे नुस्त्या खोपना जाल्यार इन्सुलेटेड गाडयेन दवरता आनी दुसरे दीस सोदता. म्हादय अभयारण्य वाठार टायगर रिझर्व म्हूण घोशीत करप शक्य आसा की ना हाची पळोवणी करपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्रीय उच्च अधिकार समिती ऑक्टोबराच्या पयल्या सप्तकांत गोंयांत येतली. टायगर रिझर्वाच्या विशया वयल्यान समितीच्या दिल्लींतल्या चाणक्यपुरी कार्यालयांत गोवा फावंडेशन आनी रान खात्याच्या अधिकाऱ्यां मदीं शाब्दीक वादावादी जाली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गरजेच्या कागदपत्रां सयत समिती मुखार हाजीर रावपाचे गोवा फावंडेशनाक आदेश दिल्ले. ते प्रमाण गोवा फावंडेशनाचे क्लॉड आल्वारीस जाल्यार सरकारा कडल्यान प्रधान मुख्य रान संरक्षक कमल दत्ता तशेंच मुख्य रान संरक्षक रमेश कुमार हाजीर आशिल्ले. समितीचे अध्यक्ष चंद्रप्रकाश गोयल वांगडी दोतोर JR भट्ट, सुनील लिमे हांचे मुखार सुनावणी जाली. दोगांयनी आपआपले दावे करपी कागदपत्रां सादर केली. ते उपरांत सगळ्या संबंदीत घटकां वांगडा चर्चा करून सर्वोच्च न्यायालयांत अहवाल सादर करपा खातीर केंद्रीय उच्चाधिकार समिती ऑक्टोबराच्या पयल्या सप्तकांत गोंयांत येतली. म्हादय अभयारण्याची पळोवणी केले उपरांत 6 सप्तकां भितर हे विशीं सुनावणी आसतली अशी माहिती ते वेळार दिली.
टायगर रिझर्व करपाचे प्रकरण कशें सुरवात जालें. हे सगळे प्रकरणाची सुरवात मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठात जाल्ली. म्हादय अभयारण्य वाठार टायगर रिझर्व करचो म्हूण गोवा फावंडेशनान याचिका दाखल केल्ली. उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान म्हादय अभयारण्याचो वाठार 3 म्हयन्यां भितर टायगर रिझर्व करचो म्हूण सरकाराक आदेश दिल्लो. म्हादय अभयारण्य टायगर रिझर्व प्रकल्पाचो संरक्षण आराखडो तयार करून तो राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणा कडेन धाडपाचो निर्देशूय ह्या आदेशात आशिल्लो. ते आदेशा प्रमाण बसका जाली. हे बसकेत सरकार आनी गोवा फावंडेशनान कागदपत्राचे पुरावे सादर केले. उपरांत सगळ्या संबंधीत घटकां वांगडा चर्चा करून न्यायालयात अहवाल सादर करपा खातीर केंद्रीय उच्चाधिकार समिती ऑक्टोबराच्या पयल्या सप्तकांत गोंयांत येतली. म्हादय अभयारण्य टायगर रिझर्व करपाचे की ना हे विशीं ही समिती अभ्यास करतली. अधिसुचोवणी जारी केल्या सावन टायगर रिझर्व वाठाराक लागू केल्ले सगळे निर्बंध लागू जातले. तशेंच अभयारण्यात अतिक्रमण जावचे ना हाची जबाबदारी घेवची पडटली. सरकारान ह्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिला. ताचे वेल्या सुनावणी वेळार सर्वोच्च न्यायालयान उच्चाधिकार समिती 2 सप्तकात गोंयांत वचून म्हादय अभयारण्याचो अभ्यास करून अहवाल दिवपाक सांगला. ते उपरांत 6 आठवड्यांनी ह्या विशयाचेर सुनावणी जातली असो आदेश जारी केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापशा कोयराचो प्रश्न सुटावो करचे खातीर थळाव्या आमदारांसयत नगराध्यक्ष, NGO तशेंच हेर वांगड्यांनी एकठांय येवन काम करप गरजेचें आसा. कोयराच्या प्रश्नाचेर प्रशासनाचें लक्ष ना अशें म्हणीत कालांगूटचो आमदार मायकल लोबोन म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजाचें नांव घेनासतना ताचेर टिका केली. कोयराचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर दर एका वॉर्डांत समन्वय समितीची निवड करपाक जाय अशें आमदार मायकल लोबोचें म्हणणें. Should be the intention of the MLA, the municipality chairperson and all the members and like-minded people, especially all the NGOs. हे सगळे NGOs उतर जे सदांच ओपोज करता खूब वस्तू they also should be part of the cleanliness of the village. आतां म्हापसा जर तर क्लीन करता जाल्यार सगळ्यांनी वांगडा काम करचें पडटलें. म्हणजे सगळे म्युनिसिपल कावन्सिलर जे आहा तेंच्या वांगडा जे आनीक कोण थिंगासर लायक मायंडेड पीपल आहा जे सदांच फ्रंटान उलयता म्हापशा खातीर, काम करूंक सोदता म्हापशा खातीर, तेणी कोऑर्डिनेशन कमिटी एक काडपाची गरज आहा. हू इज गोइंग टू लूक आफ्टर वीच वॉर्ड, वीच पार्ट. आतां म्हापसा मार्केट जे आहा तें व्हडलें आहा, फिश मार्केट कोण पळयतलो अशें तेणी ऑन क्लेनलिनस. आय एम ओनली टॉकिंग अबाउट क्लेनलिनस. फिश मार्केट, मीट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, फ्लावर मार्केट, थिंगा खूब भाशेचे म्हणजे कपड्याचे मार्केट आहा. हे सगळे एक मनशाक इन्चार्ज करूंक जाय through municipality, and they should not be the councillors, they should be local people from there who have got passion to work, especially retired people, so that they can come and work for 1 or 2 hours every day and put things in place. अशें सगळ्याक करपाची गरज आहा. सी हांव म्हणना आमचेच वस्तू क्लीन आहा म्हणून. आमी जर तर फाल्यां इंट्रस्ट सोडलो जाल्यार हिंगासरूय हें जावपाक चालू जातलें. आमी पयला फाटल्या दिसांनी पासून तें वाडत आहा आनी लक्ष कोणाचो ना. सो लक्ष आसपाची गरज आहा. हे आशिल्ले 10 AM बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. फोंडेचे आमदार तशेंच मंत्री रवी नायक हांकां वाडदिसाची उर्बे भरीत परबी भेटोवपी सय्यद अमजद, साजिदा सय्यद, सुदेश नायक, संजना नायक, राजेश गांवकर, मयूर गोवेकर, मधु गोवेकर, निलेश नायक, सुधाकर नायक, आदिल खान, मुबिना सय्यद, अली इमाम खान, मोहसिन मुजावर, रोहन गोलम, दत्ता गोवेकर, तुमच्या जिणेंत बरें आयुष्य, यश आनी सुख समाधान मेळो. मंत्री रवी नायक तुमकां वाडदिसाची उर्बे भरीत परबी. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना.
टॅक्सीकारांचो धंदो पर्यटकांचेर निंबून आसा. ताका लागून गोंया येवपी टॅक्सीकारांक बरी सेवा दिवप ही दर एका टॅक्सीकाराचें आनी गोंय सरकाराचें कर्तव्य जावन आसा. पूण हालींच अहमदाबादांतल्यान दक्षिण गोंयांत पर्यटना खातीर आयिल्ले एके बायलेक गोंयचे टॅक्सी सेवेचो खूपच वायट अणभव आयला. हो अणभव तिणें सोशल मिडियाचेर माध्यमांतल्यान शेअर केला. म्हजे घर येवजण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकी लॉन्च करतले. ह्या येवजणेचो गोंयच्या 50% लोकांक फायदो जातलो. 50 वर्सां पयलीं पुनर्वसना खातीर जांकां फ्लॅट दिल्ले तेवूय तांच्या नांवार करून दितले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. ह्या सगळ्या येवजण्यांच्यो अधिसुचोवण्यो एक एक करून काडपाक लागिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. महसूल मंत्री बाबू